बुधवाराक दिवचलच्या कृष्णा वाठारांतल्या देव सिद्धिविनायक देवळाचो पयलो वर्सुकी दीस व्हड्या भक्तिभावान आनी उमेदीन मनयलो। ह्या निमतान देवळात दिपोत्सव साजरो जालो। भाविकांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन देव सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले आनी आरतीतूय आपलो सहभाग दाखयलो। ह्या उत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यावळीचे आयोजन जाल्ले, ताका लागून पुराय वातावरण भक्तिमय आनी आनंदीमय जाले। गणपती देवा तुझी सेवा नवस करीन रे, देवा नवस करीन रे। गणपती देवा तुझी सेवा नवस करीन रे, देवा नवस करीन रे। गळ्यातला मणी दे जन्मभर आणि काय मागेन रे, देवा आणि काय मागेन रे। दीपोत्सव जो आसता तो कितें करता, आमकां काका आमचे जोड्या पेटोवन दिता। मागीर आमी सगळीं सुवासिनी 5 प्रदक्षिणा काडटा देवळा आनी मागीर सगळीं जाणां थंय देवळाच्या भायर वचून उबी रावता आनी थंयसर मागीर आमचो फुडलो कार्यक्रम म्हणजे आमी कितें करता, मागीर फुगडी बिगडी घालता आनी प्रोग्राम एक करता। हे दुसरे वर्स न्हू? हे दुसरे वर्स आमचे। गेल्या वर्सा स्थापना केल्या। गेल्या वर्सा आमी गणपतीची आमी स्थापना केल्ली आसा आनी हो आमचो आज पयलो वर्धापन आनी आमी सगळीं सुवासिनी आतां आमी दिवजोत्सव स्टार्ट करतली आनी गेल्या वर्साच्यान आमी स्टार्ट केल्ले आसा। हे आमचें दुसरें वर्स। तेच आमी फुडें तेच दर वर्सा आमी अशें करतली, चालू दवरतली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।